प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 6वा विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आणि थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आणि ताच्या शिसूय ताच्या बरोबर गेले. आणि सभात पावतोच तो देवस्थानात शिकोवंक लागलो. आणि सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली, हे सगळे हाका खंयचे आयले आणि ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आणि ताच्या हातांनी असली विजमितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय, हो मारयेचो पूत न्हय, जाकोब, जुजे, जुदास आणि सिमाव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आणि ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगले, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दायरामध्ये आणि आपल्या घोराब्यांत मान ना. भोव थोड्या पिडवंताचेर आपलेच हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें आणि तांकां भावार्थना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचे शिवर्तमान जे आमी आतां वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू नाझारेत गांवांत ज्या जाग्यार तो ल्हानथान व्हड जाल्लो नाझारेत गांवांत वेता. आनी नाझारेत गांवांत केन्ना वेता? जेन्ना तो आतां खूब विजमितां मिलाग्री अजापां करूंक लागलो नाझारेत गांवा भायर कपेरनाहूम दुसऱ्या गांवांनी. आनी आतां तो आपल्या खाशा गांवांत वेता. थंयचो लोक ताका मेळटा आनी जेन्ना लोक ताका थंयसर मेळटा आनी तो आतां देवस्थानान शिकोवंक कोमेस कोत्ता, लोक कितें म्हणटा? तो म्हणटा आनी ताच्या हो थंय न्हय, हो मोरयेचो पूत न्हय, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हाचो भाव न्हय, ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी कितें घडटा भावना? आनी ती ताका मानून घेवपाक कबूल नासली. तो लोक नाझारेताचो जेजूक मानूंक तयार नासलो. जेजू हें सगळें पळोवन, कित्याक जेन्ना तो भायर आहलो कपेरनाहूम आहलो दुसऱ्या दुसऱ्या नोगरांनी आहलो, जेन्ना थंयचो शिकयतालो थंयचो लोक जेजूक मानून घेतालो, जेजूचेर भावार्थ धरतालो आनी जेजू अजापा मिलाग्री कित्याक कोत्तालो, कित्याक तो लोक ताजेर भावार्थ धरतालो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, होच जेजू जो मिलाग्री कोत्तालो, देवाचो पूत, जो मेसाय आहलो, जो ल्हानथान व्हड जाल्लो नाझारेत गांवांत, जेन्ना तो पोत्तून वेता आपलो लोक ताका मानून घेवंक कबूल जायना. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू थंयसर खूब मिलाग्री करपाक मिलाग्री करूंक जायना जालें. ताचे थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें. कित्याक काय भाव भयणीनो? कित्याक काय जेजूक थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें? ताका करूंक जायना जालें काय? तो करूंक तयार नासलो काय? ना भाव भयणीनो, जेजू थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें. कित्याक भाव भयणीनो? तांकां भावार्थ ताजे वयर नासलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमकां देवा कडसून कितें फावो जाय जाल्यार, कितें आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. आमकां देवाचे उतराचेर भावार्थाची गरज. आमकां हिब्रूचो 11वो विसवोर वोड 6 म्हणटा, भावार्थ नासत जाल्यार आमच्यान देवाक खोशी करूंक जायना. आमचे कडेन भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान देवाक कसलोच मान दिवंक जायना. देवा कडसून आमच्यान कांयच आमकां मेळोंक जायना. कित्याक भाव भयणीनो? जेन्ना आमी भावार्थान चलना, आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिनासतना आमी आमचेंच कोत्ता, आमच्यान इगोर्जेक वचोंक जाता, आमच्यान मागणें करूंक जाता, आमच्यान सगळें देवस्पण करूंक जाता.
पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिनासतना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार भाव भयणीनो आमकां कसलोच फायदो जावचो ना, आमकां कांयच मेळचें ना. कित्याक आमकां देवा कडसून कितें मेळोंक जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतराचेर भावार जाय. देवाच्या उतराचेर भावार दवरपाचें म्हणजे कितें? देवाचें उतर कितें म्हणटा तें आमी जेन्ना कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, आतां खरेपणी आमी देवाक सांगता की ताजेर आमी भावार दवरता. जेजून आमकां सांगला जुवाचो 14:23 ताणें म्हणलां तुमी खरो म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळात, तुमी म्हजें उतर करात. बिश्टीं उतरां म्हणयनाकात की हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू उतरांनी आमकां नाका. जेजूक नाका की आमी जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता अशें ताका नाका. ताका जाय आमी तें उतर ताणें सांगलां तें पाळूंक. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचो मोग कोत्ता, खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणटा, खरेपणी आमी भावार्थी म्हणटा, आमकां गरज देवाचें उतर करपाक, आमकां गरज देवाचें उतर पाळूंक, आमकां गरज देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक. जेन्ना आमी तें उतर आमी कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, खरेपणी आमी भावार्थान चलता, तेन्ना आमकां देवा कडसून सगळें मेळटा जें जेजून आमकां फावो केलां खुर्साद. आनी जेन्ना आमी तें उतर करता, आमी भावार्थान चलता, देवाक तें मानता, सगळें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितांत फावो जावंक आमी आतां एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आयच्या शिवोर्तमाचें आमी नियाळ करुया. जे भाशेन त्या नाजरात लोकांनी जेजूक नाकारलो, ताका पयस दवरलो, ताका म्हणून ते म्हणूंक लागले तो मोरयेचो पूत, तो जुजेचो पूत, ताच्यो भयणी आहात, ताचे भाव आहात, ताका फकत आपल्या कुडीन पडयलो, पूण ताका आपल्या ओतम्यान जेजू देवाचो पूत म्हणून ताका मानून घेवंक ना. आयज भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत जेजूचेर चोत्राय दवरया. ज्या लोकांक देव आमच्या जिवितांत धाडटा उतर परगट करूंक, उतराची सजमणी दिवन तांकां आमी आमंत्रण दिवया आनी खरेपणी तें उतर आयकून तें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.